이 모자 우그라사 구래 이치스치 아나마드 아바르티아도 purisora Nisbetong monditol guru Yatnik sibok bitur sota Yukadyuya gayon guru Nisabiti hajir saya Lan warpat kancidu nuru Ye moja ugrasa ora Ichisuchi adnyamanu Bavartyano purisora Nispetuk monditol guru Yatnik sebok bitur solana Yukaradiuya gayon guru Misabiti hajir saya Lan warpat kajidu duru बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. मोगाळ बाबा भयणीनो, रुजाय सायबीण आमच्या आस्कारिणीच्या मानाक भेटयल्ल्या नोवेनाच्या 6व्या दिसांत आमी आसाव. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा. रुजाय सायबीण उर्बेवून तोरणाटी जावंक आमकां बोरवांसो दिता. तोरणाटो सांत कार्लो आकुतीस अशें म्हणटालो, मेल्यार पासून हांव खुशाल, कित्याक म्हज्या जिवितांत देवाक मानवना तसलें करून म्हजो वेळ हांवें इबाडूंक ना. आमचीं तोरणाटीं जायत्या गुणांनी भरलोलीं दिश्टी पडटात. हे तांचे गूण आनी उर्बा जावं पवित्र सोबेच्या वावरांत मिसळ जावं देखीक तोरणाट्यांच्या जोम्यांत वो दोतोनींत भितर सरूंक समुदायांत फुडाकार घेवंक समाजांत निती पासत उबे रावंक वो सृश्टी पासत वावरूंक जाता. रुजाय सायबिणीचे मोजोतीन आपणा लागीं जाता तितलें बरें करूंक आनी दुसऱ्यांकूय नमुणे जावंक तांचे पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भाव भयणानो, आयचो सेवा धरून किरीटपणी थोरणाट्यांक उर्बेन बोल्लोली थोरणाटी जावंक उलो मारता. दर एका थोरणाट्याक पवित्र सोबेन मिसांव आसा. तशेंच समाजांतूय बरेपण शिपडावंक देव आपयता. आनी देखून देवान दिल्ल्या गुणां आनी बळा वरवीं आमच्यान जायतें बरेंपण ह्या संवसारान विस्तारूं येता. पूण जायते पावटी बरेपण विस्तारचे सुवातेक आमी आपलेपणान बोल्लोलीं जाल्या. म्हाका कितें फायदो आसा हाचो उदीक आमी हुस्को दवरला. आपूण आपणाक त्यो सोमेस्तांक असली आपस्वार्थीपणाची वागणूक आमी दवरल्या. देखून देवाचे काकलुतीक ह्या वेळार उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोफड अपराध. ह्या पासोर घेवन सोरान साकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Somia takutku, somia takutku, somia takutku, somia
takutku, Krista takutku, Krista takutku, Krista takutku, Somia takutku, Somia takutku, Somia takutku, Somia takutku. प्रार्थूया. ह्या मिसा बेटेच्या इंतेसावा पयले इंतेसाव दिनवासनेच्या मोनान भेटयता एलिझियो फेर्नांडीस. दुसरें इंतेसाव दिनवासनेच्या मोनान भेटयता ऑझी इवेट बरेटो आनी तांची फामील. तिसरें इंतेसाव दिनवासनेच्या मोनान भेटयता मिनिनो आनी विल्फ्रेडा फेर्नांडीस. तशेंच मागुया जॉयल पिंटो जो आयच्या दिसा आपलो बर्थडे समोरुमता. तशेंच काजाराची एनिवर्सरी समोरुमतात एंड्रू आनी सांता इसाबेला कोलासो. तशेंच जल्माचो दीस समोरुमता जेनिफर पिरेरा. किरीतपणी थोरणाट्या पासत ह्या मिसा भेटेंत मागुया. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचे थोरणाटे ते जावंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. तांचे पासत मागता आसतना पिडेंत आसलोल्या बाबा भयणांचोय ग्रास करुया. खेरीतपणी डायबिटीस, डिमेन्शिया, अल्झायमर, मेमरी लॉस, एड्स वो HIV हे पिडेक सापडलोल्या बाबा भयणां पासत मागुया. तशेंच भाजीपालो, फुलां फळां, नुस्तें विकपी, हेर धोंदेकार, शॉपकीपर, बिझनसमॅन ह्या बाबा भयणां पासत ह्या मिसा भेटेंत मागुया. सोर पोदवेदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडखोळ नासतना कुशाल मोनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगळ्यां सोवे सगळें कोत्ता तो देव एकूच. सगळ्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. तो आत्मो एकल्याक देवाचें उतर जाणवायेन परगटचें देणें दिता. तोच आत्मो कोणाक भावार्थाचें देणें दिता. तोच आत्मो कोणाक पिडेवंतांक बोरीकोचें देणें दिता. एकल्याक ओचोरयां करची पदवी, दुसऱ्याक देवाचो संदेश दिवचें देणें. आनी कोणाक बऱ्या आत्म्याच्या आनी वायट आत्म्याच्या कामां आनी सुचनां मदें अंतर ओळखूंक गिन्यान दिता. आनी कोणाक विचित्र भासो उलोवचें देणें. आनी कोणाक तांचो अर्थ दिवचें देणें. हें सगोट एकलो आनी तोच आत्मो करता. म्हणजे तो आपले खुशे प्रमाणे जण एकल्याक देणी वांटता. देवाचें उतर हें.
देवाची वडक आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. आनी एकदां म्हणुया. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रामध्ये गाजली. नवें गीत रोचून गायात. परमेस्पराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. परमेस्पराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, पोरगोटात तारोंटाचें. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. परजा परजांनो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बोड ओळखून घेयात. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. पवित ताचें मंदीर सोम्याक थंय नमान करात. प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ता आंखवारी आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्यो. तांकां जालें तशें सर्गीच्या राज्यान जातलें. तांचे मदल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंखवारींनी दिवल्यो घेतल्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या शिंसल्यांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो झेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मदयानीर असो आवाज जालो, हो पळय न्हवरो, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्नाच सगल्यो आंखवारी जाग्यो जाल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाट्यांनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात. आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, तुमकां आनी आमकां तें बिलकूल पावचें ना. विकतोल्यांगेर वचात आनी तुमकां घेयात, हें सोदीक बरें. त्यो तेल विकतें घेवन वेता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो आंखवारी ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद केलें. शेकी दुसऱ्यो आंखवारी पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. म्हणटूच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ह्याच्या नोवेलाचो विशय रोजाय सायबीण उर्बेवो तोरणाटी जावंक आमकां बरवोसो दिता. ह्या विशयाची नियाळ करूंक एक घोडणी तुमचे मुखार दवरता. द शेड दॅट फेड अ मिलियन चिल्ड्रन ह्या नांवाचें एक पुस्तक आसा, बूक आसा. आनी ह्या पुस्तकान दोग तोरणाट्यांची खबर थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. एकल्याचें नांव मॅग्नस, दुसऱ्याचें नांव फर्गस. हे दोगूय भाव स्कॉटलंड देसांतले.
सादे मनीस सादे तरणाटे शेतान वावर करपी आनी असोच एक दीस आपलो शेताचो वावर सोंपोवन थंयसर लागींच आसलेल्या एका पबांत थोडोसो विसो घेवचे पासो ते थंयसर बसलोले आनी थंयसर ते बसलोले आसतना तांची नदर थंयसर टीव्हीचेर वेता हे टीव्हीचेर न्यूज चलतालो आनी हो न्यूज पळोवन हे दोगूय भाव खूब दुखाबरीत जातात कित्याक पासत न्यूजाचेर ते पळयतात बॉस्निया हांगासर झूज पेटून जायतो लोक खोश्टवतालो त्रासान आडकोळीक सांपडलोलो आनी त्या वेळार ह्या दोगूय तरणाट्यांचे काळीज दुखवता आनी मॅग्नस आपल्या भावाक म्हणटा फगसाक ह्या लोकां पासत आमी कितें तरी करूंक जाय भाव भयणांनो थोडीच वर्सां फाटीं हे दोगूय भाव बॉस्निया गेल्ले तेन्ना थंयच्या लोकांक तांकां बरो येवकार दिलो मोग मोयपास दाखयलोलो आनी ह्या लोकां पासत आपणें आतां कितें तरी करचें अशें तांचें मन जालें दुर्बळ देखून ते लोकां लागीं आदार मागतात कितेंय तरी दिवन ते एकठांय करून ह्या लोकां पासत दिवंक तांची खोशी जाता आनी जें कितें फावो जालें तें घेवन आपल्या ट्रकान घालून ह्या पयस आशिल्ल्या देशान बॉस्निया हांगासर वचून त्या लोकांक आदार करता आनी घरा परतून येतात तेन्ना ते पळयतात की जायत्या लोकांक आनीक वस्तू हाडून जावं जेवणाच्यो वखदां आनी हेर न्हेसपाच्यो वस्तू हाडून तांच्या घरा मुखार दवरल्यो कितें घडलें जाय ह्या तरणाट्यांची उर्बा पळोवन ह्या तरणाट्यांचो हुस्को पळोवन जायत्या जाणांक इन्स्पिरेशन स्फूर्ती मेळ्ळी ह्या बॉस्नियाच्या देशांतल्या लोकांक आदार करूं आनी तेन्ना हो मॅग्नस अशें म्हणटा पीपल आर रियली गूड एंड दे इन्स्पायर मी टू बी गूड एकूच पावट चिंतलोले ह्या देशान वचून आदार करूं पूण सुमार ह्या लोकांच्या बरेपणा वरवीं ते 22 पावटी थंयसर वचून ह्या लोकांक आदार करता इतल्यान सोंपलें ना मलावी देशान अशेंच एक दीस भोंवडेक गेल्ले आसतना मलावीचो देश दुर्बळ देश थंयसर ते एका दुर्बळ तरणाट्याक भेटतात 14 वर्सांचो एडवर्ड आनी ह्या एडवर्डाक ते अशें विचारतात जिवितांत तूं कितें आवडयताय तुका कितें जाय आनी त्या वेळार एडवर्ड तांकां म्हणटा दोनूच वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो एक बरें शिकप इस्कॉलाक वचूंक हांव सोदतां आनी दुसरें दिसाचें एक तरी जेवण म्हाका फावो जाल्यार पुरो म्हूण हांव आशेतां आनी त्या वेळार हे दोगूय भाव ही मॅरीज मिल ही एक संस्था घडटात सायबिणीच्याच नांवाखाल आनी ह्या संस्थे वरवीं ह्या दुर्बळ भुरग्यांक तरणाट्यांक इस्कॉल शिकतल्या भुरग्यांक दिसाचें एक तरी जेवण दिवंक ते वावुरता भाव भयणांनो आमी कितें पळयता हे दोग तरणाटे उर्बेन आनी हुस्क्यान भरलोले दुसऱ्यांच्या जिवितांत बोरवोसो हाडटात आनी आयचो सेवादोर आमकां हुस्क्यान भरलोली उर्बेवून तरणाटी जावन उलो करता भाव भयणांनो आमचे मदली जायतीं तरणाटी आसून समाजाच्या प्रश्नांनी मिसळ आसा आपल्याक विसर घालून आपल्याक देवाक दिल्ले गूण वापरून समाजाच्या बरेपणा पासत येतात दुसरे वाटेन हेर तरणाटी आसात जी दोन तरेच्या दुयेंसाक सांपडल्यात पयलें आपलेपणाच्या भाव भयणांनो जरी आमी डिजिटल एजीन जियेता ह्या वातावरणान जायत्यो वस्तू आमकां सोंपेपणां फावो जाल्यात जायत्या लागीं सोंपेपणी आमकां उलोवं येता आदार दिवं येता पूण इतलें आसतना पुर्यान मनीस मनशाक अदीक लागीं येवचे सुवातेर मनीस अदीक आपस्वार्थी आपलेपणान भरलेलो जाला जायते फावटी मनशाचें मन जाता वॉट वील आय बेनिफीट म्हाका कितें बरेंपण मेळटलें हें पयलो हुस्को जाता दुसऱ्याक आदार करचें सोकलां आमी घालता पूण आपलो हुस्को आमी उंचल्या पावंड्यार दवरता दुसरें आनी एक दुयेंस वो पातक मनशाचें म्हणल्यार सिनफूल जॉय म्हणजे दुसऱ्याचें वायट जाल्लें पळोवन मनशाक खुशालकाय भोगता आनी जायतीं तरणाटीं खरीपणी तांचे मदें कॉम्पिटिशन कशें हें चालू आसा जण एकलो चिंता की दुसऱ्या परस आपूण अदीक परजळलोलो आपूण अदीक शायन जाल्लो जाय आनी देखून जेन्ना मनीस निराशीपणाक सांपडटा
दुसरो एक कोण तरणाटी जिवितान हार भोगता डिफीट भोगता तेन्ना तातूंत अदीक मनीस खुशाल जाता. भाव भयणानो, हांवें दुसऱ्या वर्दान असलीच तरणाटी कॉस्मेटीक लायफ घेवन जियेता. आपूण अदीक पोरजोळटा, आपूण अदीक बरो म्हूण दाखोवंक एक मोये एक रूपकार कसो घालतात. भाव भयणानो, आयचें पयलें वाचप पळयात. आमकां उगडास करता की देवान आमकां जण एकल्याक वेगवेगळे तरेचे गूण दिल्यात, देणी दिल्यात. हे गूण देणी देवान दिल्यात न्हूच आमच्या बरेपणा पासो, पूण अदीक करून पवित्र सोबेच्या बरेपणा पासो, समाजाच्या बरेपणा पासत वापरूंक ती आमकां दिल्ली आसा. आनी असली देख दिवपी आमकां जायते बागीवोन तरणाटे मेळटात. जावं कार्लो आकुतीस, जावं पियर जॉर्जियो फ्रासाती, ब्लेसड सांद्रा साबातिनी, ह्या तरणाट्यांनी जेजूच्या मोगा पासत आपलें जिवीत समाजाक आनी पवित्र सोबेच्या मिसावा पासत भेटयलें. भाव भयणानो, आमचो आदलो पाप साहेब फ्रांसीस असो म्हणटालो, when God becomes the center of our life, He prompts us to go beyond ourselves and our egoistic attitude. जेन्ना जेजू आमच्या जिविताचो मात जाता तेन्ना दुसऱ्यां पासत जिवंक देव आमकां शिकयता. आनी देखून भाव भयणानो, आमी जेजूक आमच्या जिविताचो मास करूंक फाव. जेन्ना आमी जेजूक मास कोत्ता तेन्ना जेजू सारकें आमचें जिवीत जाता. जें जेजूचें मिसांव आसलें तें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक आमी उर्बेन बोल्लोलीं तरणाटी जाता. फाटल्या दिसांनी रोमा शारान जुबली ऑफ यूथ हो समारोप जालो. संवसारांतलीं जायतीं तरणाटी थंयसर एकठवलीं. आनी जेन्ना थंयसर एकठवलीं तेन्ना पाप साहेबाक भेटलीं तेन्ना तांतलीं तेग तरणाट्यांनी ते एक प्रश्न पाप साहेबाक विचारले. आनी तांतलें एकलें चेडूं आसलें मॅक्सिकन देशाचें, दुल्स मारिया. ताणें पाप साहेबाक असो प्रश्न केलो, म्हज्या जिवितांत खंयसर म्हाका खरो मोग आनी खरी इश्टागत मेळटली. आनी त्या वेळार पाप साहेबान ताका अशें म्हणलें, खरो मोग खरी इश्टागत जेजू सोबे आसा. देखून दर एका तरणाट्यान आपलो बेस्ट फ्रेंड खरे इश्टागतीन जेजूच्या जिवंक जाय. आनी अशें करतले हांव तेन्ना वील मूव फ्रॉम अ सेल्फ सेंट्रीक लायफ टू क्रायस्ट सेंट्रीक लायफ. देखून भाव भयणानो, आयज कोरावेचे आदी कितें पूण तरणाट्यानो, कोण परी तुमच्यान देवान दिल्ले गूण, देवान दिल्लें बळ हाचे वरवीं तुमी कोण परी दुसऱ्यांक बरवोसो जावं येता. तीन ल्हान संदेश, तीन वस्तू मनान घेयात. पयले सुवातेर दोयाळ काळजाची जायात. दारूण काळजाची न्हय, पूण दोयाळ काळजाची जाय. आमी जुबली इयरांत आसा आनी वरोसभर ही जुबली आमी समोरूंच आयल्या. कितें पडी हो जुबली इयर ह्या वर्सा आमकां दुसऱ्या सोबे उश्को दाखोवंक आमकां आपयता. देवान इस्रायल पोरशेक हो कायदो घातलेलो उत्सवाचें वरोस समोरूंक. आनी ह्या वर्सान दर एक इस्रायलाची भावां भयणां त्या वर्सान गुलामांक सोडयतालीं, फ्रिडम दितालीं. कोणें तांचे तावन रीण घेतलां जाल्यार तांकां माफ करतालीं. आपल्या शेता बाटान कसली पिकावळ जाल्यार उदारपणान दुसऱ्यांक वाट. असलें दोयाळ काळीज देव आमकां आपोवंक आपयता. कोण परी तुमच्यांनी दुसऱ्या सोबे दोयाळ जावं येता. देवान तुमकां बरें मोन दिलां, जाणवाय दिल्या. ही जाणवाय वापरून दुसऱ्यांक शिकूंक, दुसऱ्यांच्या आदाराक तुमच्यान पावूं येता. जी कोण भाव भयणां एकसूरपणां जियेता तांचे भेटेक वचून तांकां सांगात करूं येता. जी कोण भाव भयणां निराशी जाल्यात, एकसूरपणांक सांपडल्यात, तसल्या सोबे इश्टागत मोगाचे संबंद बांदून तांचें जिवीत खुशालकायेन आनी बरवोशान भरलोलें आमच्यान करूं येता. आमचे कोंकणी भाशेन कांय बरी एक म्हणणी आसा. ही म्हणणी अशी, सर्गेची वाट शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान. जरी हांव स्वर्गार पावतलो जाल्यार हांवें म्हज्या भावा भयणांच्या जिवितांत दोयाळाय, तांच्या जिवितांत आदार सहकार दिवंक फावो. आनी असल्यो बऱ्यो खोर्न्यो म्हाका स्वर्गार पावयतल्यो. दुसरे सुवातेर भाव भयणांनो, किरीटपणी तरणाट्यांनो, आमच्या मोगाचो आटो सर्कल ऑफ लव ऑफ फ्रेंडशीप आसा तो वाडोवया. आमचोच मोग करतल्यांचो मोग करूंक भोव सोंपें. जावं आमची इश्टां, आमची फामील, आमची सोयरी दायरी, तांचो मोग करूंक भोव सोंपें. पूण
देव आमकां तितल्याच हाका आपयना पूण देव त्यावून अदीक व्हरतेपणाक आपयता. खरीपणी देव आमकां आपयता ज्या मनशांचो कोण मोग करिना त्या मनशांचो मोग करूं. आनी देखून ह्या पासत आमच्या मोगाच्या आट्यान ह्याय मनशाक भितर हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. हिंदी भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है. मनशाचें व्हडपण ताच्या जल्मान न्हय पूण ताचे बरे खोर्नेन आसा. कोण परी हांव दुसऱ्याचो मोग करता तातूंत मनशाचें व्हडतेपण आसा. आयज मनीस कोणाचो मोग करता जाय. जायते पावटी मनीस वस्तूंचो मोग करूंक लागला. देखून आमी पळयता जावं आमचे मोबायलांचो आमचे लागीं डिजिटल वस्तू आसा तांचो मनीस अदीक मोग करता आनी मनशांक वस्त कशी लेखता. तशेंच दुसऱ्या वर्दान आयज मोग थोड्यांक एक बिजनस डील कशें जालां. जी कोण म्हजो मोग करतात त्याच मनशांचो हांव मोग करता. जंयसर म्हाका बरेंपण आसा फायदो आसा त्याच मनशांचो हांव मोग करता. पूण देव आमकां आपयता सगळ्यांचो निस्वार्थीपणान मोग करूं. आनी तिसरे सुवातेर तरणाट्यानो तुमचें जिवीत एक देखीवोन जिवीत जावं दी. दोरे महात्मा गांधी हो आमच्या देशाचो फुडारी असो म्हणटालो, माय लायफ इज माय मॅसेज. तरणाट्यानो तुमच्या जिविता वरवीं तुमच्या शेगुणी जिविता वरवीं उर्बेन बोल्लोल्या तुमच्या जिविता वरवीं जायत्या जाणांक स्फूर्ती इन्स्पिरेशन मेळूं. होच महात्मा गांधी असो म्हणटालो. खरीपणी क्रिस्तांवांक तो म्हणटालो, फॉलो दी एपोस्टोलेट ऑफ द रोज. एका गुलाबा परी जाया. गुलाब कांय सुलयना पूण आपले सुंदराये वरवीं आपल्या बऱ्या पोरमुळा वरवीं आपले सोबिताये वरवीं जायत्या जाणांक लागीं ओडटा. तीच परी तुमचें जिवीत जावं. तुमच्या बऱ्या जिविता वरवीं देखी वरवीं जायतीं जाणांक बरेंपण मेळूं. जायतीं जाणां तुमच्या जिविताचेर नदर घालून आपलें जिवीत न्हवसरूंक आनी उदीक बरेंपणान भरलोलें करूंक पाव. कोण एक बरोवपी असो म्हणटालो, यू मे बी दी ओनली जीजस people may ever see. भाव देखून तरणाट्यानो तुमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्या तरणाट्यांक दुसऱ्या भावा भयणांक जेजूच्या अणभव फावो जावं दी. ह्या मिसा भेटेन भाग घेता आसतना ही स्कोरपा आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण त्या जेजू लागीं आंकवार मारयेचे उदोरी आंकवार मारयेचे मोजोतीन फावो जावं मागुया. आमेन. सगळे उबे रावुया आनी ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या याज्ञिकांनी आनी धार्मिकांनी नव्यो व उत्पादीक कार्यावळी घडून हाडून फिरकोस तरणाट्याच्या जोम्यान ना वो तोरेकवार ओगुणांक सांपडलेल्यांक तांची काळजां जिखूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या समाजीक वडिलांनी तरणाट्यांचो उलो कानार घेवंक आनी तांची सपनां शोक्ती आपणावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या फिरगोजेन तशेंच धर्म प्रांतीक मोळार तरणाट्यां खातीर जाय तो बरो वावर चलता. ह्या ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना जायते तरणाटीं तातूंत मिसळ जावंक आनी दुसऱ्यांकूय ते नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा,
막내 알큰게 바빠 रुजाय सायबिणीचे मोजोतीन आयच्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या सेकंड दांडो नागमोडें मागण्यांचो जोमो दियालगोना फर्स्ट दाडयो रावोरा दावोलीं आनी नाजारेथ होम ह्या वाड्यांतल्या कुटुंबांचेर आनी सोस्तीच्या वांगड्यांचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. 너희알 바빠 너희알 바빠 आमची मागणी 알큰게 바빠 बोसोरगेंच्या बापा ल्हानविकायेन ही आमची मागणी आमी तुका उबारल्यान आमची मागणी तूं आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं भावभाव भयणी बापाक भेटो मागान नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सोबे बोबो जेजू तुझे काळीस मागता आयच्या दिसा हक्की जिणे Never kushi kuris lego Mogan bego jibin soro Jesu tujhe kalis maka Jesu maka Ushin beka Sokoles मोठ्या बाबा भयणांनो हे मोठ्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले हे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदावा सर्विस्पर मानून घेऊ. मोगाळ बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोस्टा मोन्नाचो सोमरोम आमी चलयता ही आमची भेटोवणी प्रोसोन जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कोस्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कुरपा दी. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून तुजी स्तुती आमी गायता. Bovet, bovet, bovet Bovet, bovet, bovet Bovet, bovet, bovet Norbaranco sorbesporto Sorganizosa Polata Javojlova Sorgi, tuka on, sorgi, zoe so
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ती देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कोशेन खोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरेन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी खोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे मोच्या उगडासाक कोरात बाबार्थाचो गोठ आमी गावून पोरगो ठुया सोम्याची सून आमी वोडोवता आनी खालसितले तियेता तितले पावटी तो वैभवानी सो आमी तुझे मरण पोरगोता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या भाग्यवान बापाव फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापाव सिमियाव आमच्या आदारी बिस्पाव आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बराबर तिका प्रितेमोगांत वाडय पुनो जीवनपणाचो बरवा सोदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टगोडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हणून मागता आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती बागीवून झुजे बागीवून दोमदुता आनी सोर्क आनी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमीन जेजून शिकयलें मागणें बाबार्थान आनी बोरवोशान उच्चारुया आमचे बापा स्वर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार
दया करून तियाचे वितान सोवोस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवूंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवोशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदोताक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेका खुशालकायेन शांती दिया देवाची शेळी संवसाराची पाप कट्टली आमची देवाची शेळी संवसाराची पाप कट्टली आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराची पाप कट्टली आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुन्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेसू म्हाका तुजी गरज सुखी सोमनी तशें उदक उंच्या दिव्या मुळबिसुलेचे यंत्राक चलप बळुबीचे उंच्या दिव्या मुळबिसुलेचे यंत्राक चलप बळुबीचे तुजे बगो म्हाका जिवी ना बोल जेसू आनी बोलवी तुजे बगो म्हाका जिवी ना बोल जेसू आनी बोलवी Gesù con la carsa della ponte della vine a doloro ucacano bicoloro gurisano a doloro ucacano bicoloro gurisano तुझे बगो म्हाका जिवी ना बोल जेसू आनी पोतवी
तुझे भोगों म्हाका जिवी ना मोड जेसू आनी पृथ्वी Jesu maka tu saunasai orang yang terus swadik mana Dieu purcico ucap kamu Israel aja Dieu purcico ucap kamu Israel aja तुझे बाबा मागना जीवी ना बोलचीसू आनी पृथ्वी तुझे बाबा मागना जीवी ना बोलचीसू आनी पृथ्वी प्रार्थूया मोहिमेपोन देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोली कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक सोपूर्णायेन ताच्या देव सोयमांत आमकां वांटो दी ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसूया मोगाल बाबा भयणीनो आयज ही मिसाची भेट आमचे मुखार भेटोवंक आसले फादर फ्रँकी फर्नांडीस हे पादगुरू कशे आपले मुन्यारपण बोड्डा कोपेलांत ते करतात आयज देवाच्या उतराची मोडणी करून इस्कुटावन बरे भाशेन आमच्या तरणाट्यांचें जिवीत कशें जावंक जाय अशें ताणें आमकां सांगलां देवाचो आशिर्वाद रुजाय सायबिणी उदेशी ताच्या मुन्यारपणाचेर आमी मागता तशेंच आयच्या दिसाचे नोवेनाची मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्या सोमेस्तांक जावं ती वाचपां करूंक गायन मंडलाक आनी दुसरी मांडावळ सांबाळूंक आदार केल्ल्यांक आमी दिनवासता दिसपोटी कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता तशेंच सांजेचें 4:30 ते 5:30 वाजता भायर सरतना तुमी लूट करची न्हय सवकासायेन तुमी भायर सरचें एंट्री आनी एक्झीट गेट्स आसात थंयसर तुमी भितर सरल्यात त्याच गेटींतल्यान तुमी भायर वेचे न्हय म्हजे दावे वाटेन भायल्यान माटवान आशिल्ले सगळीं शिमतरी वाटेन गेट आसा तांतल्यान भायर सरतलीं तशेंच फिरगोजेन आनी फिरगोजे मुखार आनी म्हजे उजवे वाटेन बसल्यात तांणी आदलो पोस्ट ऑफीस आसलें त्या गेटींतल्यान भायर सरचें आमचे वॉलंटियर्स जायते सॅक्रिफीस करून मांडावळ सांबाळूंक बारी आमचे पासत वावुरतात ती तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची कोणेच भायल्योय कोदेली इगर्जेन हाडच्यो न्हय तुमच्यो मोलाच्यो वस्तू देखीक हेल्मेट वो भांगार पयशे तांचो सांबाळ तुमी करचो
एंट्री आनी एक्झीट गेट्स आसात तांचे फुडल्यान आनी फुटपाथ आसा तांचेर कोणेच मोटरां आनी टू व्हिलर्स पार्क करची न्हय. आमची गांवची दर दिसाक कॅन्टीन घालतात आनी कांयच्या दिसाक आमची रोजरी हायर सेकंड्री हे आमचे एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांतले तांच्यो टिचरी हे कॅन्टीन घालून ती दोनूय वाटेनी आपल्या ह्या कॅन्टिनान आसात. तर मागतलो तांच्यो ह्यो खावपाच्यो वस्तू घेवन तांकां तुमी आदार करचो. तशेंच शायन ऑन कॅन्डल्स ह्या संस्थेंतली वांगडी बॉम्बे तावन ती आयल्यात सेंटर्ड कॅन्डल्स घेवन विक्रेक दोनूय वाटांनी ती आसात. हाचो फायदो ती HIV आनी एड्स अफेक्टेड अनाथ भुरग्यां पासत ती वापरतली. तर तुमी ह्यो वाती घेवन तांकां आदार करचो. तशेंच पेटिशन बॉक्स दवरलेलें आसा. कोणाकूय आपलें इतिहासां पासत मागचें आसा जाल्यार तें बरोवन तातूंत घालचें. आमच्या आंगणांत प्रेयर रूम आसा. थंयसर जाता ते भाशेन जेजू सांगाताक वेळ साडूंकूय आमी प्रयत्न करचो. फर्स्ट एड कावंटर बँड स्टँडान घातलेलें आसा. कोणाकूय भलायके वाटेन कसली आडकोड आसल्यार थंयसर वचून तुमी आदार घेवचो. तशेंच पिवपाची उदकाची सुविधाय आंगणांत केल्ली आसा. आयज 9 कोफ्रात जातात. तांकां शिकवण आसतली सांजेचे 4 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत आनी तांचेर आशिर्वाद फाल्यां 16 आयतारा दीस सांजेचे 6 वाजता सांजच्या मिसाचेर जातली. सगल्या 9व्या कोफ्रात भावा भयणींनी आपलें ओकमूस घेवन येवचें. देवाचो आशिर्वाद घेवंक सगलीं उबी रावया. Servespor तुमचे सोव्यासू आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. रुजाय सायबिणीक मागणें. सगलीं बरोबर. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्रित्वेन तुका सुरवातेक थावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. ह्या वेळार आमची गरज रुजाय सायबिणी उदेशी आमी बापाक उबारुया. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कृपेन बोलले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे सोंसतल्यांचे बुजवणदारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोडण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां. ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें, म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळोवन दी. आमेन. सगलीं बरोबर मारयेक उलो करून नोमान मरे म्हणुया. नोमान मरे कृपेन बोलले. सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंत मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मायेका
Lutin ge bolole Rani tu sorga sonsarachi Sonanta chamogan lastune Saluna kamai mogachi Paumai Yomai Geamka Uja Gopal Paumai Yomai Geamka Uja